आमच्या क्लबाच्या मेंबराच्या वतीन सगळ्यांक आमंत्रण दिता। 11 तारखेक आमचं महाप्रसाद आसा, तांकां अवश्य सगळ्यांनी येवचे आणि वेळ काढून येवचे ही सगळ्यां कडेन नम्र विनंती। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या 16 तारखेक विसर्जन आसा। विसर्जन आमी सदांच आमची परंपरेनुसार मिरवणूक काडटा, दिंडी बिंडी घालून, आणि ह्या फाटी तशीच जातली। हर वर्सा आमी वेगवेगळ्या वस्तूपासून तयार करतात, जशें कितें बीट्स, मागीर नाल्लाचो केलो, कोण्यांचो केलो, गेल्या वर्सा काजूचो केलो, अशी प्रत्येक वर्सा 14 वर्सां अलग अलग वस्तूपासून तयार केलो। ह्या वर्सा आमी स्पेशली पल्स म्हणजे मोतयापासून तयार केल्लो आहा। मोतयो आमकां कमीत कमी एक 45 to 48 किलो मोती लागल्या ताका हें करपाक। आणि हो अख्खो देखावो जो आहा तो वाराणसी काशी विश्वनाथ हेजेर आमी पळोवन हो केल्लो। जेन्ना आमी हांगा गेल्लेले वाराणसीक तो पळोवन म्हाज्या मनान अशें जालें, कित्याक ह्या फाटी हो देखावो आमी आमच्या चवथीक करपाचो आनी ते भाशेन आमी ही केल्लेली आहा। आणि वर्सान वरस आमकां कितें ना, फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, कॉन्सुलेशन तरी गावताच गावता। आयज 14 वर्सां जालीं आमकां ही सगळी प्रायजां आमची आसा, म्हणजे एक वर्स अशें ना की आमकां प्रायज गावोंक ना कशें। आणि ही अख्खी काशी आमी आमच्या परीन आमी अशें हें हांगा आखलेली आहा। श्री शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ अंदूच्या वर्सा आपलो 14वो 21 दिसांचो सार्वजनीक गणेश उत्सव हांगा मनयतात। अंदूचे वर्स खाशेलपण अशें की अंदूच्या वर्सा आमच्या संस्थेक म्हणजे श्री शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघ हाका 50 वर्सां स्थापनेपासून पूर्ण जाता, म्हणजे हो सुवर्ण महोत्सवी सुवाळो आमी मनयता। ह्या मुरगांव तालुक्यान 21 दिसांचो गणपती तो फक्त श्री शांतादुर्गा कला आणि क्रीडा संघाचो आसा, आणि खंयचेच मंडळ 21 दीस गणपती दवरना। तशेंच आमचे 2 व्हडले हे कार्यक्रम असतात, तो म्हणजे एक महाप्रसाद आणि दुसरो म्हटल्यार आमचें विसर्जन। आता कशें जालां, पयलीं सुरवातीक आमचो उत्सव किंवा आमचो क्लब ह्या वाठारा पुरतोच आसलेलो, तो आता वास्को न्हू पण पूर्ण मुरगांव आणि गोंयभर पावलेलो आसा। तर गोंयचे लोक हांगा आमच्या उत्सवाक येता। आमी एक फुगडी आयोजीत केल्या, सो ऑल गोवा खातीर ती फुगडी आसतली 13 तारखेक। सो लास्ट टायमींग आसतलो 11 तारखेक, आणि मिनिमम 8 लोकांनी पार्टिसिपेट, म्हटल्यार ग्रुपाचे 8 लोक आसचे, आणि फुगडी पारंपरीक आसूंक। मेन आमचें कितें आसता, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसता, तेंच्या खातीर कॉम्पिटिशन म्हटल्यार वर्कशॉप आसता। मागीर त्या भुरग्यां मदीं एक बरें वाद्य कोण करता ताका आमी एक उत्कृश्ट अशें एक इनाम भेटयता। तशेंच आमचे रांगोळीचे वर्कशॉप आसता, तशेंच मागीर ड्रॉइंगाचे वर्कशॉप आसता।